Book of Psalm 2, verse 10 to 11. आता राजानो सुजमून घेयात, संवसाराच्या राजकारभारानो चुतरायेन चलात. आता राजानो सुजमून घेयात, संवसाराच्या राजकारभारानो चुतरायेन चलात. सर्वेस्वराची सेवा करात, ताची बेन धुरात आनी तरतरून ताका पांयां पडात. नाजाल्यार ताचो क्रोध चडून तुमी मोरशात, कारण ताचो राग सटकोन पेट्टा. ताका शरण येतात ती सगळीं सुभागी. ताका शरण येतात ती सगळीं सुभागी. सर्वेस्वरा सासूच्या जिवे देवा, तूं सगळ्या राष्ट्रांचो, तूं सगळ्या राज्याचो, तूं सगळ्या राजकारभारांचो दोनी. आयज खरीद भाशेन गोंयच्या माणकुल्या राजा खातीर तुझ्या पांयाशी आमी आयल्या. गोंय सुबीत, गोंय भांगाराची, गोंय तांबडे मातयेची, गोंयची सुबिताय रसपी आनी राग आकारून हाडपी तूं सदैव. दुनिया वेळ तुजे सरशी, तुझ्या पांया सरशी ह्या गोंयकाराची चिंतना. गोंयचो फुडार, गोंयची शांती, गोंयची अस्मिताय, गोंयची दायज सांबाळचे खातीर तुजो आदार आनी सहकार मागून. दुनिया तुझ्या पांयाशी सगळ्या गोंयच्या गोंयकारांच्या नांवान तुझ्या पांयाशी आमी आयल्या सगळीं. तूं आमचो आसरो, तूं आमचो किल्लो, तूंच आमचो परवसो, तूंच आमचो देव. सगळ्या काळजांत तुजो उजवाड आनी तुजो प्रकाश गोंयचेर. ज्या 5 राजांनी इलेक्शन चालू आसा तांची घालून राष्ट्रां तुझ्या पांयाशी दवर. ताका शरण येतात ती सगळीं सुभागी. Those who are worshipping the living God, they are blessed one. They are winners in darkness. They are happy in their loneliness because their God is with them. Usmosora konda, usmosomo gali, usmosori, usmosoasro, tumosora konda, tumosora konda,
usmosomogali usmosdi usmosdi soglia casanta tu gargandita soglia civita तुझे रूप सुता सुगली सुक्ती तुझी सेवा करता अंगावास 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 सुमिया अंगावास Angawasa Sumia Angawasa Angawasa Sumia Angawasa 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 Sumia Angawasa Sumia Angawasa Angawasa Sumia Angawasa Hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, adore you, Dev Tundori. So Pituka, Mohima, Karga, Perewanda Chanavan, Sandale Chanavan, Saga Kutuma Chanavan, Vankara Chanavan, Teki Guru Dharma Char, Zati Char, Kati Char, Sakre Amurshan, Kurija Pudash, Durta Dunia, Tweakers, Demon Sulman Gita Dunia. राजकारभार चले कल्याणगति दुनिया इलेक्शन एम्बोसलेंगति दुनिया इलेक्शन कमीशन गति पुलिस गति आदो कदंगति सबके जगत का दुनिया का बाटा दुनिया शिना ला 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 हाले 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 Thank you Jesus praise Jesus we worship you दुनिया का आर्गन का महिमा का दिन बस का सबके से बड़े पना गति ये बड़ा गति गुड़ी गति तू सुनी तू गुरु तू जानवाई सुख गति Hallelujah 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are my refuge. You are my fortress. You are my fortress. You are my friend in need. You are my friend in need. You are my God. You are my God. You are my refuge. You are my refuge. You are my fortress. You are my fortress. You are my friend in need. You are my friend in need. You are my God. You are my God. I will worship you with all my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am. I'm Chahatu Baruya. Here I am, oh Lord. Dure ka going kharab Baruya. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am,
आमचे घडीसवण ताका उक्ती करूया, आमचे दूख ताका समजुया, आमचे प्रश्न ताका बारुया. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अशें मोगाळ बाबडीनो आयज करीत भशेन एक वर आमच्या गोंया खातीर आमी भेटयता. ह्या राज्यान आमी रावता. हे माणकुलें गोंय आमचें. आमकां हे गोंयचो मोग. गोंयकार जाय ते दुसऱ्या राज्यांनी आसात. गुजराताक आसात. गोंयकार म्हणले धांवन येतात. हांव तांकां वळखना आनी ते म्हाकाय वळखनात. एक दिसा गोंयकार म्हणनाका धांवन आयले. गोंयकारांक गोंयचो मोग, गोंयचे जमनीचो मोग, गोंयकारांक गोंयचे भाशेचो मोग. एक दिसाक हांव केरळा गेलो आनीक थिंगा कोण गोंयकार आसता दिसना, पूण कोंकणी उलोवंक लागले. आनी कोंकणी उलयता आसतना अरे तुमी हे गोंयकार कितें आमगेले? आमकां गोंयकाराचो मोग, गोंयचे भाशेचो मोग, गोंयचे संस्कृतायेचो मोग. गोंयकारांक आपलेपण आसा, गोंयचो अभिमान आसा. देखून बाबनो आयज गोंयान गोंयचे खातीर मागोवंक, हे म्हजे सुपुल्ल्या माणकुल्या गोंयचे खातीर मागोवंक हो वेळ आमी देवाक भेटयता आनी देवाचो आशिर्वाद मागून म्हणया हालेलुया, 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 हालेलुया. बाबनो अदीक मागूंक दिसलें म्हाका ते म्हळ्यार जायत जाणां शालोम यूट्यूब हे आमच्या चॅनला वरवीं सांगतात, फादर तुमी गोंयचे खातीर मागोनात. आमी सोदताले हांव तुमचे बरोबर मागोवंक. पूण बाबनो आयज खरे भाशेन मागूंक दिसता ते म्हळ्यार आयज आमची राजकारण बरें ना. राजकारणा खातीर मागूंक जाय. राजकारण बरें ना. थोडे आमी उलयता आसतना म्हणटले पाद्री आनी केन्ना सावन पॉलिटिशियन जाले, अशें घडये जायते म्हणपी आसतले.
बाबा न्हू थोड्यांची नेणारपणूय बी थोडे नेणारपण चड आसा. आनी एक हांवें वाचलें पळयतालो हांव एक मनीस एका पाद्रीक विचारता बायबलान बरयलां पाद्रींनी राजकारणांत पॉलिटिक्सांत पडोंक जाय म्हूण. अशे जायते नेडार मनीस आसात तांकांय थोडो उजवाड मेळचो म्हूण हे कांय वस्तू हांव सांगूंक सोदतां. पयली वस्त सांगूंक सोदतां तें म्हणल्यार एका भारतीय नागरिकाक वोट घालपाचो कितें करपाचो मत घालपाचो कितें आसा अधिकार आसा. हो अधिकार आमच्या राजघटनेन संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्युशनान हो अधिकार दिला. कोणें हो दुसरें कोणें दिवंक जायना आनी कोणें दिवंक ना. अधिकार कोणें दिला आमच्या संविधानान हो इंडियन कॉन्स्टिट्युशनान दिला. म्हणून हांव एक पाद्री हेजो अर्थ म्हाका अधिकार ना आसा वो ना आसा. हांव पाद्री जालो म्हूण म्हजो अधिकार गेलो ना. इंडियन कॉन्स्टिट्युशन कोण तरी म्हाका कोण एडवोकेट आहा जाल्यार तांकां म्हजी चॅलेंज. इंडियन कॉन्स्टिट्युशन आर्टिकल 326 हांगासर एकट्याक अधिकार दिल्लो आसा. जाका 18 वर्सां जाल्यात ताका वोट घालूंक. म्हणून हांव एक पाद्री मागीर पळोवया. हांव पयलो नागरीक ह्या देशाचो. वोट घालपाचो इलेक्शनाक बसपाचो आनी खंयचेय पार्टीक तुज्यांनी ताका ताची प्रचार करपाचो बी अधिकार एकट्याक पाद्रीक आसा. पाद्रीच्यान माद्रीच्यान सगळ्यांच्यान वोट करपाचो प्रचार करपाचो हो एकट्याक आमी सिटीजन म्हूण आमकां अधिकार आसा. पूण जाय जाण अशें म्हणटले पाद्रीक कित्याक पडलां पाद्री हें न्हू कोण सांगता तो. बरें पाद्रीक पडोंक ना जाल्यार खंयच्या बुकान बरयल्लें आसा तो बूक कोणें म्हाका हाडून दाखोवचो. बायबल सांगता स्वता खातीर झुजूंक जाय म्हूण. इंडियन कॉन्स्टिट्युशन तुका रायट दिता आनी तशी आमचें कॉन्स्टिट्युशन कॅनन लॉय बी सांगता यू हॅव रायट. पूण पाद्रीच्यान एक करूंक जायना. पाद्रीच्यान गव्हर्मेंट ऑफीस ऑक्युपायड करपाक जायना. फाल्यां म्हाका दिसलें जाल्यार हांव MLA जावंक म्हज्यान बसूं येता. पूण म्हाका बिस्माचें परमिशन जाय पडटा. सजमल्यान बिस्माचें परमिशन जाय फाल्यां हांव. पूण गव्हर्मेंट लॉ पळय आहा तो कोणाच्यानी इलेक्शनां बसूं येता. पूण हांव एक पाद्री कसो बसतलो म्हाका बिस्माचें जाय गव्हर्मेंटाचें न्हू. सजमल्यान गव्हर्मेंटाचें परमिशन कित्याक हांव सिटीजन कोणाचें बसूं येता. तशें जाय ते पाद्री आनी बिशप लेकून इलेक्शनां बसले. निवरली 23 देशांनी आनी ताणें आपले पाद्रींनी देश बिशपांनी देश चलयलो. म्हणटरी कोण तर म्हणटा पाद्रींनी कित्याक उलोवंक जाय. एक चूक पाद्रीक डबल रायट आसा. पाद्री लिडर आपले परजीचो. कोणाचो परजीचो. परजा अशी तशी सांडटा. परजीचे अत्याचार जातात. परजीक चेपतात धामून दवरतात. पाद्रीच्यान ओगे रावपाक जायना. दुसरें स्वताक गोवाय दिवप एकट्या क्रिस्ती मनशाची जबाबदारी. बातिस्मान आमकां जेजूच्या 3 कार्यांनी वांटो आसा. आमी प्रवादी बरें तें सांगूंक आनी वायट तें पयस करूंक. आमी यादनीक आनी आमी फुडारी एकामेकाची सेवा करूंक. म्हणटरी भावणो जाय जाणाचें मन अशें आसतलें पाद्रीक कित्याक पडलां. एक फोट पाद्रीची जबाबदारी ही चूक हें रॉंग हें सांगपाची पाद्रींची जबाबदारी. आनी जेन्ना पाद्री ही जबाबदारी पाळिनात तेन्ना देवा मुखार गुन्यांवकारी. म्हणटरी
हे मनांतलें काडून उडोवया. दुसरें, पवित्र पुस्तक कितें सांगता? पवित्र पुस्तक कितें सांगता? म्हाका सर तुमी बायबल हाडला? मातशें उक्ती केल्यार बरें. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 1 to 12. हांगासर एक प्रवाद्याचो ताळो आयकूंक येता. तो प्रवादी म्हणल्यार जुआंव बातीस. जुआंव बातीस ताची गुंगटी कातुरली. कोणें कातुरली? कोणें कातुरली? हां, तुमी म्हणशात. कोणें कातुरली? हां, जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 to 12. कोणें? मेळोंक ना? मॅथ्यू चॅप्टर 14 मातेवाचें शुभवर्तमान 14 हावेसूर वळी 1 ते 12. हांगासर एक जुआंव बातीसाची खबर मेळटा. कोणाची खबर? जुआंव बातीस आनी हेरोद. पण जुआंव बातिस्ताची खबर अशी, जुआंव बातीस एक प्रवादी. हे बरें आनी हे सारकें आनी हे सारकें. वो उजवाड आनी वो काळोख. हे सत आनी हे सांगपी एक प्रवादी. कितें सांगलें ताणें? हेरोदीक एक गोश्ट ताणें सांगली. कितें सांगली? हेरोद बायले घेवन आसलो, आपणा गेली, दुसऱ्या गेली. भावाची बायले घेवन आसलो. भावाचें नांव कितें? फिलीप. फिलिपाचे बायले घेवन कोण आसलो? सारकें हा? ना, सारकें ना. तुजी बायल न्हय ती. दुसऱ्याची बायलेक तूं घेवन आसा हें सारकें ना. ही सगळ्यांक बरी देखी ना. तिसरें, हें बरेंपण त्या देसान एक पातोक आनी एक काळोख. पडरी फिलिपाची बायल हेरोदियास तिका घेवन वो आसलो. पण अशे वेळार जो बातिसा म्हणून येताले तो राजा. हांव राजा, हांव म्हाका जाय तें करतलो. जायते फावटी आमच्या लिडरांची अशीच गजाली. आमी निवडून दिल्ले ते कितें म्हणटा, आमी आमकां तुमकां जाय तें तुम कराय, तुम जाय तें कराय, आमकां जाय तें. अशें कितें हांगासर घडलें. आनी अशे वेळार जुआंव बातिस्तान आपलें तोंड वोगें दवरलें ना. जुआंव बातिस्तान हेरोदीक सांगलें, हेरोद, तुज्या भावाचे बायलेक, फिलिपाचे बायलेक हेरोदियासाक घेवन आसा तें तुजें सारकें न्हू. आनी हें मानून घेतलें ताणें हेरोदीन. ना, कितें केलो? पयलो खंय वयल्लो? बोणकोणीन घातलो. म्हाका सांग, हेरोदीन ह्या जुआंव बातिस्तान ह्या हेरोदियासाक आनी हेरोदीक कितें वायट केल्लें ना. फकत कितें केल्लें? सत सांगलें. पूण सत सदां कितें आसता? कूड आसता. एक मनीस सता खातीर उलयता तेन्ना तुजे फातर पडटात. तेन्ना ते तूं सगळे तुका ताळयो मारतात. तेतून सत सदांच आसना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. पण बाबण्णो, आमच्या सरकाराक आमी निवडून काडलेल्याक आनी काडटल्यांक आमची जबाबदारी कितें सांगूंक? फोट सत सांगूंक. आमकडे कापसतात. कोर्सो येयलो जाल्यार म्हाका कित्याक पडला? आनी कोणें जाप केला जाल्यार तुका कित्याक पडला? पूण जुआंव बातिस्ताक मोडचें पडलें. कित्याक गवाय दिवंक? स्वताक गवाय दिवंक. आनी देखून जुआंव बातीस आयज लेकून उडगास करता आनी पवित्र पुस्तक ताका वाखाणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पूण बाबा न्हू, पाद्रीच्यान माद्रीच्यान कोणाच्यानूय
हे फोटींग पळोवन वगे रावपाक जायना. एक एकट्याक आमकां कायदो आसा आनी पाद्रींक माद्रींक आनी फुडाऱ्यांक हांचो पयलो कायदो आपले पोरचेक वांकडे व्हरूंक नीट व्हरूंक. नीट व्हरूंक कोडे हांगासर कोडे फुडारी पाद्री माद्री खंय कोडे चुको येता कोडे नीट वचून वांकडे व्हरूं येता हें मान कोत्ता. पूण पाद्रींची माद्रीची फुडाऱ्यांची जबाबदारी आपले पोरचेक स्वताची वाट. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. पण पवित्र सभेचो कायदो बी सांगता कोणू तरी पाद्री गव्हर्मेंट ऑफिस म्हणजे गव्हर्मेंट सर्वंट ओ MLA ZP पंच कितें जावंक सोदता जाल्यार ताका परमिशन लागता. पूण हें पोरगोट करूंक कोणाचें परमिशन नाका. हें आमकां कोड ऑफ कॅनन लॉ 285 हें सांगता पाद्रीच्यान माद्रीच्यान मिनिस्टर जावं तांकां परमिशन जाय म्हणून. पूण दुसरें पोरगोट करपाक हें सांगपाक म्हाका कोणाचे परमिशनाची गरज ना. हांव ह्या देशाचो नागरीक. हांव हे गांवचो फुडारी. हांव हे पोरचो गोवळी. ही पोरसां वांकडी हिंगा थंय साण्णां जावपाक ही म्हजी जबाबदारी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पण बाबा न्हू जाय ते सजमना कन्फ्यूज आमी. हेंय सारकें तेंय सारकें तेंय सारकें सांडल्यात गोंयकार. आयज गोंयकार सांडल्यात. देखून आमची कोंकणी एक काय बरी म्हणणी आसा सांडलोल्याचें मन खंय बारा कडेन. हेंय सारकें तेंय सारकें तेंय सारकें तेंय सारकें कन्फ्यूज. कोणाक मत घालपाची कितले मॅसेज येतात. फादर आमी कन्फ्यूज जाल्यात कोणाक मत घालपाचें कोणाक घायल्यार बरें. कन्फ्यूज. आमकां हेंय सारकें दिसता तेंय सारकें दिसता तेंय बी सारकें दिसता. अशे वेळार देवाक उलो मारचो. देवा आमकां जाणवाय दी कितें बरें आनी कितें बरें न्हय. कितें सोत कितें फोट. खंयचो मनीस बरो आनी खंयचो मनीस बरो न्हय. खंयची पार्टी बरी खंयची पार्टी बरी न्हय. आमकां कितें दी उजवाड दी जाणवाय दी. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पयलें देवा कडेन जाणवाय माग. सोलोमन राजान जाणवाय मागली. कितें मागली जाणवाय मागली. पूण पयली वस्त आयज आमी मागची दर एका गोंयकाराक कितें दी जाणवाय दी. कितें दी जाणवाय दी. दुसरें आमी विचून काडटल्यांकूय बी कितें दी जाणवाय दी. गोंय कशें चलोवचें गोंय कशें फुडें वचचें हेंकाय बी जाणवाय दी. आनी तेजी बोर्सां मातशीं हाली उरल्यात म्हणटी मातशें अशें आयकूं येता. फादर तेंकां डेवलपमेंट म्हणटा तो कांय नाका. तेंकां फकत डेवलपमेंट जाय कोणाचो पयशांचो आपणाचो एक एकट्याचो ना. एक एकट्याचो न्हू. ती जाणवाय दी. हे पोरजेन म्हाका विचून काडला. हे पोरजेन म्हाका हे पोरजे खातीर वावरूंक म्हाका जाणवाय दी म्हूण हें बी मागणें करूंक तांचे खातीर मागुया. हालेलुया 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 हालेलुया. पण जायते फावटी आमकां जाणवाय मेळना. कित्याक आमी देवाक उलो करिना. कोणाक उलो करिना देवाक उलो. आमकां कितें पैसा फेको तमाशा पैसा फेको तमाशा. बोंग रे देवा आमचे गोंयकाराचे. कोणें म्हाका सांगलें फादर तुमगे सायडीन कितू पयशान वत विकताय. फादर तुगे कुरपा वाड्यार एका वताक कितू पयशे. आनी आवय देवा बोगूस म्हणलें कोणें दवरल्यात तरी वतां ही मोतां विकूंक कोणें दवरल्यात. ना फादर आमगे सायडीन पयलें तांबडे नोट मेळटालें
आतां तांबडे न्हू आतां 5,000 मेळटाय. कोणाक 5,000 कोणाक 10,000. फादर दिसांनी बरें बरें मेळटा. भावन भयणो विकिनाकात, विकिनाकात. हे काळोखाचे मनीस म्हणटात म्हण आमचें मोत विकचें न्हू, आमचें मोत विकचें न्हू. देखून मुन्नेचें पुस्तक अशें म्हणटा, मुन्नेचें पुस्तक बूक ऑफ प्रॉवर्ब्स, मुन्नेचें पुस्तक 28:5. पेज नंबर 1113. मुन्नेचें पुस्तक पळयात, 1113. वायट मनशाक न्हीद कितें तें सजमना. वायट मनशाक न्हीद कितें तें, सोत कितें तें, उजवाड कितें तें, बरें कितें तें कोणाक सजमना. वायट मनशाक. म्हणून जायते वायट मनीस तांकां न्हीद सोत बरें हें ते कुड्डे गेले, खंयच्यानी गेले. वायट मनशाक न्हीद कितें सजमना. जे सर्वेस्पराक सोदतात ते सगळे सजमतात. देवाक सोदतल्याक सगळे कित्याक वस्तीक वांकड्या रस्त्यान चलपी कितलोय ग्रेस आसल्यार प्रमाणीक जिवीत जियेता तो गरीब ताचेवन उदीक बरो. पूण कोण चड पयशिता. आनी एकट्यान सांगलें म्हाका, फादर आमचे सायडीन न्हू एका वताक 10,000 मेळटात. आवयस आवयस 10,000. वायट मनशाक हें दितल्याकूय सजमना आनी घेतल्याकूय हें. तेंचें सदां मन आनी ध्यान कोणाचेर, दुडवांचेर. हालेलुया, 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 हालेलुया. फादर खंयचो सरकार घडल्यार बरो. कोणा सरकार घडल्यार बरो. बाबणो हाचेर एक एकट्यान नियाळ करचो. थोड्यो वस्तू म्हाका सांगून दिसतात, त्यो म्हणल्यार आमचो भारत देश पळय आसा, एक महान देश, व्हडलो देश तो. इट्स अ ग्रेट नेशन. इंडिया इज माय ग्रेट नेशन. हे भारत देशाचो आमकां अभिमान. ह्या देशान कितले धर्माचे मनीस रावतात. हे देशाची व्हडविकाय कितले धर्माचे मनीस रावतात. हे देशाची व्हडविकाय कितले भासो उलयतात. वाव. ह्या देशाची व्हडविकाय कितली भाशेची कल्चर आनी ट्रेडिशनां देवा. इतले भासांनी इतल्या मनशांनी व्हडलो महान देश. पूण पळोवपाक गेलो जाल्यार हे देशाची परिस्थिती बरी ना. बेश्टे हांव पळयतालो, भारत देश पर्सिक्युशन क्रिस्तांवांक पिडापी दिवपाक गेल्ल्या वर्सांनी 10th नंबर आसा. हे म्हज्या देशान हांव एक क्रिस्तांव म्हूण जियेपाक म्हाका अधिकार. बाबण हूंय वयता आमचो देश. पण कोणाक आमी मोतां घालता. म्हाका ह्या देशान रावंक अधिकार दितलो, म्हजे अधिकार सांबाळटल्या मनशाक, वो म्हाका विकतल्या मनशाक 10,000 12,000 15,000 पावणेक. कितें घडटा आमचें. पूण हुंयची पार्टी, हुंयचो मनीस क्रिस्तांवाचेर आड त्या मनशाक मोत घालप, ती पार्टीक मोत घालप म्हळ्यार क्रिस्तांवाचें व्हडलें पातक आमकां. हे देशान आमकां अधिकार दिला. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25. ईच वन हॅज टू रायट टू प्रॅक्टीस एंड टू लिव हीज ओन रिलीजन. पूण हूंय वेता आमचो देश. दुसरी वस्त बाबा न्हू, नोदोर मारात आमची डेमोक्रेसी. डेमो आनी क्रेसिया लोकांचे राज. तें आज उरना. लोकांनी विकून दिलें. हांवें तुमकां सांगलें कोण 2,000 मेळटात, 500 मेळटात, 5,000 मेळटात. विकलें. आनी ह्या रक्ताचो हिशोब एक एकट्यान दिवचो पडटलो.
हे रोगताचो एक एकटे हिशोब दिवचो पडटलो. डेमोक्रेसी म्हणटी आनी आतां उरली ना. गेले पावटी 10 जाणां वो 12 जाणां काडले, एका पार्टीसान दुसरे पार्टीन गेले. अरे वडोरी आमी तुमकां विचून काडपाचें आनी तुमकां जाय तें करपाचें. तुमकां जाय तें विचून आनी आमी कितें. हो टायम चिंतपाचो. हो टायम कितें करपाचो, चिंतपाचो. दुसरी वस्त म्हाका दिसता न्हू, गोंयांनी उरपाना दिसता म्हाका. गोंयांनी उरपाचें ना. हांगा येवच्या आदीं सांत दिसतेवांव ह्या आयलँडार आसलो. सुमार 4 वर्सां हे गांवांत हांवें वावर केला आनी ह्या लोकांच्या जिवितान भितर सरला. 4 वर्सां कितली फावट प्रेयर आनी हे मागणें जाय तें केलां. लोकांच्या जिवितांतलें हेतून पळयलां. लोक कोश्टवता आपली जमीन सांबाळूंक. लोक कोश्टवता ही झाडां सांबाळूंक. लोक कोश्टवता ह्यो न्हंयो पळय आसात, ह्यो न्हंयो आमच्या पुर्वजांनी ते न्हंय तांकां न्हू त्या गांवांत ते अशें सांगतात तांकां फुडें खबर लेकून नासली दुसरें गांव आहा म्हूण. ते गांवांत ते जियेले, नुस्तें तिंगा मेळटा, भाजी तिंगा मेळटा, सगळें तांकां मेळटालें. सजमलें तेन्ना तारीन वेताले ते गरज पडल्यार. म्हणून हे भशेन एक गांव सांबाळले. आयज आमची सैमाची नदर मारात. सगळीं रानां विकून काबार केली. व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडले. अरे बाबा आमकां सरकार जाय हे सांबाळटलो वो आमचें गोंय विकतलो. कोणें नियाळ करूंक जाय. केन्ना 14 तारीख जाल्या उपरांत न्हू, 14 तारखे पयलीं बाबा आमी सरकार विचून काडटा. तो आमची झाडां पेडां म्हाका कोणें सांगलें, हांव हांगा येयलें तेन्ना हे सायडीन ही आमची सगळी न्हंय आहा ती आख्खी विकूंक काडल्या खंय. कुट्टाळेचे ब्रिजे कडेसान ती थिंगा. आनी एकटो म्हाका सांगूंक लागलो, फादर हे सायडीन आहा ती घरां बी त्या प्लॅनाची बी कांय दाखयली नात. जी रस्त्याची हे सायडी पळय आहा ती घरां बी प्लॅनाचेर कितें केल्ली ना, हे सगळें विकूंक काडलां. अरे ह्या आमच्या ह्या खाजनांनी ह्या न्हंयत रावन ते नुस्तें हायले. थंयसर तांकां मोग ती ताणें सांबाळली. कोणें सांबाळली? कोणें सांबाळली? आमच्या पुर्वजांनी. आनी आयज आमी ती विकूं आनी फुडले पिळगेक कितें दवरूं? 5,000 10,000 फुडले पिळगेक आमी दवरतले कितें? पण गोंयचें दायज खंय उरलें? हे कोणें चिंतूंक जाय? कोणें चिंतूंक जाय? आमी. हें चिंतूंक जाय 14 तारखे पयलीं. त्या मिशनाचो बटन मारचे आदीं कितें करूंक जाय? चिंतूंक जाय आनी देवाची जाणवाय मागूंक जाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हणून गेले सरकारा भितर पळोवपाक गेले जाल्यार सरकार आयकोना. जाय तर म्हणटा फादर सरकार आमची आयकोना. आमची सरकार आमचें आयकोना कोणाचें आयकतलो? तुमी म्हाका सांगात. तुवें निवडून काडलो सरकार तुजें, मागीर कोणाचें आयकतलो? आनी कोणाचें आयकूंक हांवें निवडून काडला? म्हजें सरकार म्हजें जाल्यार तें म्हजें सरकार न्हय जालें. वय वो ना वडोरी जायते प्रोजेक्ट ओल्ड गोवा तुमी पळयला नको. ह्या इगोजी कडेन कितलो स्ट्रायक कितलो लोकांनी मागडे आनी स्ट्रायक आजून चालू आसा. ह्या जाग्यार ते चर्ची एका थिंग लागीं बांदूंक जायना. पूण कोणाच्यान कितें करूं येता? सांकवालचो इश्यू पळयात. सांकवालची इश्यू पळयात. ह्यो जागो हे जाग्याचे पेपर 1606 तेन्ना सान थिंगा पयली इगोज बांदली. आनी ते कोण आतां आमचे मदीं एकूच धरूंक सोदिनात. थिंग कितें आहलें कोण हें आहलें तें आहलें तें आहलें तें आहलें.
पण जो सरकार आमकां एकवटान जेवपाक दिना, जो सरकार आमचे मदीं दुस्पट घालता, तसो सरकार आमकां कित्याक जाय? चिंतात. आमकां दुस्पट घालतलो सरकार काडटल्या वो सगळे एकवटान हो संवसार फुडें वतलो. बाबडे न्हू, मुखार एक सांगून दिसता, फादर आतां तुवें इतलो वगत उलयलो, आतां तरी सांग कोणाक मत घालपा तें. बाबडे न्हू, आतां लेकून हांव सांगना, देवान तुमकां सांगचें कोणाक घालपाचें तें. पूण बाबडे न्हू, एक गुड घासूरा, पॉलिटिक्स म्हणटा थोडे पॉलिटिक्सान सजमना. थोडे मिडल मॅन आहात, ते पयशे घेतात हे हातात आनी एक मारे हे म्हणटात. पॉलिटिक्स सजमोंक थोडी तुवें स्टडी करूंक जाय. जे भाशेन हांव पॉलिटिकल सायन्स शिकलां, ते परम जायते ट्रीक आहात कितें करपाच्यो, ते तितूक सजमना. आमच्या लोकांक सजमनात, आमच्या लोकांक सजमना. बेश्टें एग्जाम्पल दवरिया. एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन 10 जाणां बसतात. कितले जाणां बसतात? 10 जाणां. तुमी उडका सरात, हे 10 जाण जिखपाक बसनात. 10 जाणां जिखपाक बसले नात. आनी 10 जाणां जिखपाक कोण जिखतलो? एकटो. म्हणटरी हे 10 जाणां बसल्यात, ते 10 जाणां जिखपाक म्हूण बसनात. थोडे जिखपाक म्हूण बसतात. जिखपाक म्हूण घडये 2 वा 3 जाण बसतात. आनी उरलोले कितें करून बसतात? जिखोवपा म्हूण बसतात. कितें सांग सोदता हांगासर? 10 जाणां तर बसल्यात, 2 जाणां कडेन जिखपा म्हूण बसल्यात, उरलोले 8 जाणां जिखोवपा म्हूण बसल्यात. कोणा हे 2 जाणां? कशें शिकयतात ते? हांव काडटा, एक वोट्स फोडटा आनी मागीर तो निवडून येता. तो काडटा, जो कोण कोणाची दोन ग्रूप पळय आहात, कोणाची चड वोट फोडटा ते सायडीन तो दुसरो जिखता. थोडे जिखपाक बसल्यात आनी थोडे जिखोवपाक म्हळ्यार वोट फोडपाक बसल्यात. हांव समज ए पार्टीची वो बी पार्टीची वो सी पार्टीची वो डी पार्टीची हांव वोट फोडटा. ए पार्टीची हांव वोट फोडटा आनी बी पार्टीक हेल्प करता. कितें जावपाक? हे लोकांक कळना. बोंग बाबड्याची फकत 5,000 2,000 हे आमच्या लोकांक अशें बी जावचें न्हू. हालेलुया, 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 हालेलुया. बगोर कंप्लेन. फादर, कितें रे म्हारगायेचो उजो? कसलो उजो? म्हारगायेचो उजो. 70 रुपयांनी असलें पेट्रोल आतां खंय पावलां? आयज पेट्रोल घालूंक गेल्लो हांव, 97 वा 98 काडल्यात ताणें. 2 रुपया कितें जाल्यात? पूण पेट्रोल कशें जाणा तुमी? आयज पेट्रोल घालूंक गेलो न्हू, हांवें चाललें पयलें थिंगा 97 वा 98 कितें आहात? 2 रुपया उणें आहात. कितल्यांक? 100 रुपया. म्हणटरी आदी पेट्रोल कितल्या पयशांनी आहलें? 70 रुपयान आहलें. तुमी हे सजमता, फादर कोणाक मत घायलें आतां? जोगिना, कोणाक मत घायलें आतां? कोण येवं? तूं जाणा, फादर हांव मोटरसायकल खंय चलयता. पूण हें एग्जाम्पल तुमकां सजमू, हे पेट्रोलाचो, पेट्रोल कितें पयशांनी जाण तें जाणात तुमी? कितल्या पयशांनी पेट्रोल? आमच्या देशांत पेट्रोल कितल्या पयशांनी घेतात दुसरे एकोडे? कितले पयशे? मिलाग्रीन कितले पयशे? सुकोरीन 30 रुपयांनी. थोडे करून 30 रुपयांनी व 30 आनीक 5 रुपये 35 रुपीज. लिटर कसो? 35. आनी आमकां टॅक्स कितले? सजमले तुमी? गव्हर्मेंट 1 लिटरा फाटल्यान इतले पयशे गव्हर्मेंटाक वयतात. खंय वयता ते पयशे?
वयतात. कितलो लोक गेले का ऑक्सिजन ना जावन मेलो. ऑक्सिजन ना. आनी कित्याक मेलो? ऑक्सिजन ना. म्हणून ह्या आमकां हेल्थ सेक्युरिटी ही म्हारगायेचो उजो वाडलेलो जाय वो तो देंवलेलो जाय चिंतात. वा फाल्यां पिडेन पडलो, ऑक्सिजन ना जावन मेलो. मेलो उपरांत चिंतूंक जावचें ना. हो टायम कितें करपाचो? आमी चिंतपाचो. देखून बाबड न्हू, कोणाक वत घालतली? 10 जाणां बसल्यात, 8 जाणां बसल्यात, फुडें सांगलां हांवें हे 10 जाण जिखूंक बसूंक नात. 2 जाण जिखपाक बसल्यात आनी उरलेले 8 जाणां जिखोवपाक. म्हणून हांव हे 8 जाणां भितर हिंगा थिंगा भोंवता म्हणल्यार हांव उमके एका जिखूंक सोदतां. देखून आमी फटोवचे न्हू. देवा लागीं कितें मागुया? जाणवायेचो आत्मो मागुया. आमी निवडून काडटल्या आमच्या उमेदवारां खातीर मागुया. आनी एक बरो मनीस आमचे हालें आमचेर कसलें अरीश आयलें त्या जाग्यार हांव सांगतलो बाबा हें सारकें ना. असलो मनीस, शिकलेलो मनीस, काळजीदारपणान दुसऱ्यांक फुडो कोत्तलो मनीस आमकां वेंचून काडूंक देवा आमकां उजवाड दी. आनी देवा लागीं मागुया. हें सगळें आमच्या हातीन ना. सगळें आमच्या हातीन ना. इस्रायल पोरसां ह्या दोरयाक पळोवन भियेली. तांबड्या दोरयाक पळोवन कितें जाली? भियेली. फाटल्यान पळयल्यार कोण येतात? इजिप्तकार येतात तळसारी घेवन जिवेशी मारून. वयर पळयल्यार कितें दिसता? वयर पळयल्यार कितें दिसता? फकत मळब दिसता. सकयल पळयल्या उपरांत कितें दिश्टी पडटा? दोरया आनी जमीन. वाट खंयचे वाटेन? पूण देवान तांबड्या दोरयांतल्यान इस्रायल पुर्जीक पांय बिचिनासतना बासेल्या गांवांत पावयली. देवाचेर हांव विस्वास दवरतां. आनी हे परिस्थितीन ही मारेकाद परिस्थिती गोंयकारांचेर आयल्या. मारेकाद इज अ वेरी डिफिकल्ट टायम. वेरी डिफिकल्ट टायम. अशे वेळार देवा तूं वाट, सोत आनी जिवीत ह्यो आमकां स्वताची वाट दाखय म्हूण जेजू बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमचो आख्खो दीस आनी कितें भाशेन गोंय माणकुलें राज आमी भेटोवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. पावन भयणो, मागात तुमी घेतल्यात. मागात तुमी घेतल्यात. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7. मागात तुमी घेतल्यात. बरे फुडारी आमकां फावो कर म्हूण. आपले पोरजीच्या मोगान लासतले फुडारे फावो कर म्हूण मागुया. दोनिया देवा एक आमचो ताळो मुक्तीपण माता उलो. पावन पवित्र पुस्तक जाणवायची खबर सांगता. सोलोमोनान जाणवाय मागली. कन्फ्यूज जाल्ले कडेन ताणें जाणवाय मागली.
घुस्पल्ले कुडीन ताणें जाणवाय मागली. आयज गोंयकारांक जाणवाय मागुया. खंयच्या मनशाक हांवें मोत घालचें. खंयचो मनीस देवाचो मनीस. खंयचो मनीस मनशांचो मनीस. खंयचो मनीस उजवाडाचो मनीस. खंयचो मनीस आपले पुर्जेची जबाबदारी पाळटलो मनीस. दुनिया असो मनीस विचून काडून आमकां बळ आनी कृपा मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणा मारता उलो. 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी 40 मतदारसंघ आसात. हे 40 मतदारसंघांक देवा धाड तुजो आत्मो. एक एक मतदाराचेर धाड तुजो स्वताचो आत्मो. Send your Holy Spirit to guide them, enlighten their heart and their mind and soul. They may cast a vote. Vote is a precious. हे आपले मत मोलादीक मत 5 वर्सांनी 21 पावटी मेळटा. वो आपलो अधिकार देवाच्या उजवाडान पाळूंक केरी भाशेन हे 40 मतदारसंघांनी जे मतदार आसात, जे वोटर आसात, तांकां पवित्र आत्मेचो उजवाड मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणा मारता उलो. दुनिया तुजी जाणवाय ओडली आमकां ग्रेसकाय. तुजी जाणवाय आमकां ओडली ग्रेसकाय. कितें भाशेन जाणवाय दानियेलाच्या पुस्तकान मेळटा. डेनियल चॅप्टर 2 verse 21. काळ आनी ऋतू तोच चलयता. राजांक सोदरेक पोचयता आनी सोदरे वयर निकळावंक तोच जाणारांक बुदवंतकाय आनी विवेक की मनशांक गिन्यान दिता. तोच तो. दुनिया 40 मतदारांनी 40 आमदार विचून काडटले. हांव हे 40 आमदारांक जाणवायचो आत्मो दी. तांच्या खोटेपणांतली तांकां सुटका दी. तुजे पोरचेर राज चलोवंक तुजें उत्तेजन तांकां दी. हे 40 आमदारां बरोबर वावरतले सुमार आमचे झेडपी आसात. जायते पंच आसात. जायते इलेक्शनां वावरपी मनीस आसात. तांकांय हें देणें दी म्हूण मागता हांव. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणा मारता उलो. हे वेळार मागुया आमच्या आख्या गोंयच्या सैमाची जतनाय घेतल्या खातीर. सैमाची राखण करतल्या अशे मनीस आमकां दी. अशे मनीस आमकां दी. कितें भाशेन ही म्हारगाय वाडत आसा. जायतें करप्शन कितलें देवा. आनी देखून आमी एक गोंयकार आयज 1,75,000 लोन आसा. एक गोंयकार आयज 1,75,000 लोन आसा. गोंयची प्रगती जायना. गोंयान आनीक लुकसाण जायत आसा. गोंयच्या सैमाची बरेपण जायना.
दुरसाक निसंटून जायत आसा. जशी ही शांती वाडोना देखून जेरमाया चॅप्टर 29 वर्स 7 अशें म्हणटा, हांवें निर्वाशी करूंक धाडल्यान त्या त्या शारांत शांती पासत वावरात. तांचे खातीर सर्वीस पवरा लागीं प्रार्थना करात, कित्याक म्हळ्यार तांचे शांतीची तुमची शांती दवरलेली आसा. तुमी आमच्या देशाची, आमच्या गोंयची प्रगती उदीक वाडोवंक असे मनीस आमकां निवडून काडूंक देवा अस्को तुजे चाकरांक आनी चाकुनीक आशिर्वाद मागता. जबाब दोनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपण मारता उलो. देवा आमकां देवाची भिरांत वाडय, देवाक मान दिवन आमचे नितळ अंतस्करणान, नितळ मनान, नितळ काळजान आमी हे वर्सा किरीत भाशेन एक निश्चय करूंक सगळ्यांनी एक लेगून वोट, एक लेगून मत पिड्यार करिनासतना, एक लेगून मत घालिनासतना रावंक निर्मी नाका. सगळ्यांनी 100% आमचे मत घालूंक कितें भाशेन आमकां तुजें बळ आनी शक्ती मागता. जबाब दोनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपण मारता उलो. जायते जाणां आमकां मतदारांक सुणी कशे लेखतात, कित्याक ते आडां उडयतात आनी त्या आडां फाटल्यान आमी धांवता. हो वेळ आमी सुणेनूय आमी हे देशाचे नागरीक, आमी शिकल्या, आमकां जाणवाय आसा, आमकां आमच्या देशाची पडलेले आसा, आमकां आमच्या देशाची जबाबदारी आसा. ही भिरांतीन आमी जिवूं, ही भिरांतीन आमी दुसऱ्याक सांगूंक पावूं, बाबा आमी सुणेनू चिकनां, बियरां, भिरांत वो पयशांची नोटां फाटल्यान धांवतले न्हय, पूण आमी जबाबदारीचे नागरीक. कित्याक जशीं मुन्नेचें पुस्तक 9:10 जाणवायेचो उरूम म्हणल्यार सर्वेस्पराची भिरांत. एक एकट्याक देवाक आमी भियेता, देवाक आमी मान दिता, देवाची भिरांतीन आमी चलता. तेन्ना आनी भाग्यवंताची जाणवाय म्हळ्यार समजीकाय. समजीकायेन एक एकट्यान जाणवायेन देवाक भिवून बऱ्या मनशाक बरो सरकार गोंयान 2022 वर्साक येवंक हें जाणवायेचें देणें, दीव भिरांतीचें देणें आमकां फावो कर म्हूण मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपण मारता उलो. थोडोसो वगीच रावन आमची कुट्टाळेचे मतदार संघा खातीर मागुया. कुट्टाळे सुमार 30,000 मतदार आसात, 30,000 वोटींग आसात, तांचे खातीर मागुया. वगीच रावन तुज्या मतदार संघा खातीर ज्या कॉन्स्टिट्युएंसींतून येताय तांचे खातीर माग. आनी वेळार आमचो उलो ताळो बापाक उबार म्हणया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपण मारता उलो. हे वेळार आमच्या कुटुंबा खातीर मागुया. आमच्या कुटुंबांनी मोग, शांती, सवासकाय, भावपण, देवाची भिरांत जाणवायेन भर म्हूण मागुया.
दुनिया देवा ऐक आमचो मुक्ती माता उलो. जायती आमची भाव भयणां पिडीन आसात. जायती जाणां आमच्या मागण्यांक रावतात. फादर म्हजे खातीर माग, फादर म्हज्या पुता खातीर माग, तुये खातीर माग. हजारांनी मॅसेजी येतात. हे भाव भयणां काळजान दवरता हांव. आनी दुनिया तुजें उदक धाडून तांचे घाय पिकूय, तांचे दुकान तूं वांटो घे म्हणून मागता हांव. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणा मारता उलो. आख्खी पोविसरी खातीर पापसाहेब फ्रांसीस कार्डिनल बिशप पाद्री माद्री क्रिस्ती पोरजा आनी दुसऱ्या धर्माची कितें भाशेन ह्या दिसांनी शांती खातीर, समाधाना खातीर, पुलिसां खातीर, इलेक्शन कमिशनरा खातीर सगळो हो कारबार फुडें वतल्यांक शांती मागुया. सगळ्या वायटांतली राखो म्हूण मागुया. तेच बरोबर मागुया हे वेळार जेंकां जाणें आमकां सांगलां आपल्या खातीर माग म्हूण. मागुया शालूम कृपा हे यूट्यूब चॅनला वरवीं आमी हो रितीन लोकांकूय दाखयता आनी आमी बी तातूंत वांटो घेता. दुनिया आमच्या वावराचेर आनी ह्या वावरा वरवीं जाय जाणां उजवाड मेळो, देवाचो आदार मेळो, बळ मेळो. आनी आख्खो आमचो दीस आनी आख्खें माणकुलें गोंय भांगाराचें गोंय, भांगाराचें गोंय, हिरवेगार गोंय, एकवटाचें आनी समाधानाचें शांतीचें गोंय. हे गोंयचे खातीर बापाक विनवती करून सगळे वेळार दिमी घालून म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामकें येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यां बुशिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मोगाळ मारिया आमची आवय, जितली पावटी तिची भुरगीं आकांताक सांपडटात, भिरांतीक सांपडटात, कन्फ्यूज जातात, ते वेळार मारिया सदांच आमकां आपल्या पुताच्या पावलांनी चलूंक आदारिता. हे मायेक, आमच्या आवयक, आमच्या गोंयचे खातीर, आमच्या भारत देशा खातीर, आमच्या कुटुंबा आनी आमच्या समुदाया खातीर मारेक नमान करून विनंती कर म्हूण मागून म्हणया. नमान मारे कुरपेन बोलले सर ईश्वर तुजे तेंसा उसरे मदीं तूं सुदो अनसुदोय सपू चेसू बागेन माये देवाचे माये आमा पापें खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी वेळार कितें भाशेन हो आशिर्वाद दर एका गोंयकारांचेर, दर एका मतदारसंघाचेर, पुलिसांची आदोगादांचेर आनी कितें भाशेन ह्या गोंयच्या सैमाचेर, गोंयची राखणदार करतल्यांचेर आमी मागता.